विश्वकोंकणी यूट्यूब वाहिनीच्या समस्त वीक्षकांक हांव स्वागत करता. ह्या यूट्यूब वाहिनींतू प्रसार जावचे एक प्रसिद्ध कार्यक्रम म्हळ्यार CA साधक. ह्या कार्यक्रमांतू आम्ही इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया ICAI हांनी कंडक्ट करचे CA अंतिम परीक्षेंतू उत्तीर्ण जाल्ल्या साधकांक आपोवन हाडू तांगेले एक जर्नी बग्गे आम्ही विमर्शन करताची. ह्या कार्यक्रमांतू आज आमगेलोट्टू पैरी मे 2024 ह्या परीक्षेंतू उत्तीर्ण जाल्ल्या एक साधक आमगेलोट्ट आसाची. हांनी CA नरेश K कामत हांका हांव विश्वकोंकणी तर्फेन स्वागत करता. हांगेले एक सान किरुपरिचय दिवच्याक इश्ट पावता. हांनी CA नरेश K कामत हांगेले आवसू राधिका कामत आनी बापूसू कृष्णानंद कामत. हांनी हांगेले PU एज्युकेशन PPC कॉलेज उडपींत केला. हांनी हांगेले चार्टर्ड अकाउंटन्सीचे आर्टिकलशीप पै नायक अँड असोसिएट्स उडपी हांगा CA अनंत नारायण पै K आनी CA अमुंजे वेंकटेश नायक हांगा हांगेले मार्गदर्शनांतू कंप्लीट केला. तशीची एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिविटीज म्हळ्यार हांनी फ्लूट आनी तबला प्लेयर वरेना, मागीर बास्केटबॉल आनी फुटबॉल वरेन प्लेयर. एक स्पेशल अचिवमेंट म्हळ्यार हांगेले हांनी कर्नाटक बास्केटबॉल नॅशनल लेवल चॅम्पियन. हांनी कर्नाटका बास्केटबॉल टीम रिप्रेझेंट केला इन दिल्ली. सो तुमकां वापस हांव विश्वकोंकणी तर्फेन ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. फर्स्ट निमगूच म्हळ्यार आतां रिसेंटली तुमगेले रिजल्ट आयला. सो त्या एक रिजल्ट येताना तुमी एक रिजल्ट पळयतना एक सक्सेसफूल म्हूण पळयतना त्या एक सिच्युएशन कशें आशिल्लें म्हूण एक आमकां तुमी शेअर करता म्हणून घेता. सो yeah मिगेल एक्चुअली सेकंड अटेम्प्ट. सो फर्स्ट अटेम्प्ट हांव नोव्हेंबर 23 बरयलेला. सो त्या अटेम्प्ट कशें आशिल्लें म्हळ्यार रिजल्ट पळयतना हांव आर्टिकलशीप ऑफिसार आशिल्लो. सो त्या दिवस रिजल्ट डे म्हळ्यार लेट आयला. 11 तशी म्हूण सांगिल्लें 12:30 तशें आयला. सो कॉल मागीर रिजल्ट जाय न्ही पळयतना रिजल्ट जाय न्ही. सो हांव म्हाका कॉल करतना त्या सिच्युएशन तांणी कशें आशिल्लें म्हळ्यार बेजारी रडलेले. सो तांणी एक चॅलेंज आशिल्लें की ह्या फाटी जावन गेल्ले जावचे परत सांगाक. सो नेक्स्ट टायम कंप्लीट करता तीची म्हूण एक चॅलेंज आशिल्ला. सो कसं जालें ह्या फाटी एक्चुअली कसं जालें म्हळ्यार 11 o'clock म्हणून ते ट्विटर पुरो तांकां घालतात न्हू. सो 11 नंतर रिजल्ट म्हणून डिक्लेअर जाता म्हणून सांगितलं. सो हांव कसं केलें म्हाका एक देवस्थाना वचपाचे एक अर्द घंटा जावका. सो हांव एक 10 म्हणटाना घरा लागीं देवस्थाना चमकलो. पुरो आरामेर वचून येता. एक 10:30 म्हणटाना आरामेरी फोन पळोवन येता आशिल्लो. हांगा फोन करतना 10-15 मिस कॉल पळयतना कोणाल पळयतना अन्नाले 5 मिस कॉल, अम्माले अक्काल पुरो फ्रेंड्साल पुरो कॉल आयला. हांव भिल्लो. सो कॉल करतना हांगा माल सॉव म्हाका तू खंय मारे भोंवचा गेला येवेत न्हू खंय भोंवचा गेला यो हांगा बगी रिजल्ट येयला ते कसं तू गेला म्हणून पुरा सोच स्टार्ट केली. हांव पटापटा इतलो गेलो न्हू म्हणून पटापटा घरा धांवलो. सो पट्टा ते वाण करतना अम्मा यो मारे कसं तू कितलो वेळ तशें पुरो सांगून सवलें. मागीर लास्टाक देवाल्या एद्र बसलो. उगोर देवाल नामस्मरण कर न्हू रिजल्ट पुरा म्हळ्यार रोल नंबर पुरा घाल न्हू पळयतना ह्या फाटी कसं चेंज म्हळ्यार लास्ट टायम पास फेल तशें आशिल्लें न्हू. ह्या फाटी सक्सेसफूल तशी. म्हाका फर्स्ट सक्सेसफूल म्हळ्यार 2 ग्रुपय सक्सेसफूल पळयला. हा ओके मोस्टली वय सक्सेस म्हणतना एक पॉझिटिव्ह ना. सो लायक दिसलं. मागीर मार्क्स लास्ट अटेम्प्ट म्हळ्यार दोन्ही अटेम्प्ट पळयला ना. लास्ट टायम 800 आशिल्ला. सो ह्या फाटी 2 सब्जेक्ट काणू 600 आशिल्ला. सो मार्क्स पळयता 300 म्हळ्यार 300 अरावंड 300 आशिल्ला. 372 तशी. ते एक्चुअली लास्ट टायम 400 अशी उण येयला तर फेल म्हणून. ह्या फाटी 372 पळयतना म्हाका कसं जालां बा बट तांकां सक्सेसफूल फुल एक कन्फ्युजन स्टील. ओके मागीर ओके रियलायज जालें की क्लियर जालो म्हणून. मागीर फ्रेंड्सा बरोबर कॉल कर न्हू तशें मस्त खुश जाला. तेन्ना ते आनमाल अम्मा घरा आशिल्लो अम्माका आनू कामा आशिल्लो. सो अम्माक पुरा मस्त रडली खुशेनी. मागीर अन्ना कॉल करून सांगतना आनी खुशेर रडलो. सो त्या एक तांगेल आनंद बाष्प म्हणतात न्हू ते खुशेर रडलेले ते म्हाका डिफरन्स कळयता. म्हळ्यार लास्ट टायम तांणी बेजार रडलेले. सो ह्या फाटी तांणी खुशेर रडल्याची. सो म्हाका त्या मोमेंट कसं दिसलें म्हळ्यार हो हे CA केलेले एक वर्थ तांगेले एक दोळ एक तांणी खुशेर रडले ना. सो ते एक CA केलेले इतलो एफर्ट्स घालत वर्थ म्हणून दिसलं. मागीर घरा लागींच नेबर्स पुरो येवन केक कटिंग पुरो केलें. सो लायक सेलिब्रेट केलें मस्त खुश जाला.
ते खुशी तुमगेल तोंडांत कळटा ओपास एक ते संदर्भ रिक्रिएट जाल्ले म्हूण सांगेत हांव आतां. तशीच मुखार वचसले तुमकां एक CA कोरका एक CA कोर्स आसा हांवें हें परस्यू कोरका म्हूण तुमकां केदन दिसलें? वय हांव हायस्कूल आशिल्लो. हायस्कुलाक कशें अशें म्हळ्यार ते केमिस्ट्री पुरो जनक आसना केमिस्ट्री फिजिक्स पुरा म्हाका तान सायन्स पुरा तितले इंट्रस्ट म्हणून मिगेल इंट्रस्ट सायन्स नाही म्हण आशिल्लें. सो मागीर आतां कॉमर्स. सो कॉमर्स हांव घेवचें जाल्यार खंयचे म्हाका MBA पुरो करता आशिल्लो बिकॉज आयकून CA म्हणजे मस्त आयकन आशिल्लें. बट अशी म्हळ्यार मिगेल फॅमिलीन तूं अम्माल सायड दोग म्हळ्यार माम आनी तागेली पूत CA आसाची अनाल सायड एकली CA आसा. सो तांगेल पर अशी गायडन्स घेवन कसं करेता हांव मुखार तांणी पूर देखून लायक सपोर्ट केलेलो आसा. सो अशी गायडन्स निमताना तूं CA कर तुगेल तूं बुदवंत आसा तुगेल तुज्यान जत्ता. सो CA कर तूं कसले हेल्प जाय जाल्यार आमगेले निमगी पुरो सांगलें. सो मागीर क्लासेस पुरो निमताना 300 क्लासेस तांणी सजेस्ट केला. सो इंटर पुरो कोचिंग ते घेवन तशी CA के एंट्री दिलो. तुमकां ह्या CA हाचे इन्स्पिरेशन कोण? वय इन्स्पिरेशन म्हळ्यार म्हाका एक पर्टिक्युलर पर्सन म्हण तशी इन्स्पिरेशन जाय न्ही. हांव कशें सांगीत म्हळ्यार केलो सिच्युएशन्स इन्स्टन्सेस म्हणटात न्हू त्या म्हागेलें इन्स्पिरेशन ऑर मोटिवेशन म्हण येता. सो सिच्युएशन कशें म्हळ्यार आतां हांव खंय एक ऑडियन्स सायड बसून आसता. सो तांणी आतां स्टेजार तांणी CA जावन अशें ना बट तांणी मींग डिफरंट फिल्ड्सान एक लायक पोजिशन घेवन तांकां सन्मान परत जाता आसता. और हांवें सांगीत की मिगेल सिनियर्स खंयचे तांणी CA जावन अशें सन्मान घेतना हांव ऑडियन्स प्लेसार बसून तांकां क्लॅप घालतना. सो म्हाका तें एक म्हळ्यार तांणी पुराय इन्स्पिरेशन मिगेलें. सो दॅट अचिवमेंट इज इट सेल्फ एन इन्स्पिरेशन. सो म्हाका कसं दिसता अशें म्हळ्यार त्या स्टेजार हांवें सन्मान घेवका. सो हांवें तशी आसका हांवें विंगड जनाले अशी इन्स्पायर जावका. सो हांवें एक इन्स्पिरेशन जावका म्हण एक रोल मॉडेल जावका विंगड जनाक तशें पुरो म्हणलें न्हू तांचें मिगेलें एक मोटिवेशन म्हण मोटिवेशन. आतां तुमगेलें एक CA फायनलाक वाजोवचें मेन फोकस पळय. सो तुमगेलें स्टडी प्रिपरेशन कशें आशिल्लें? मे बी टायमिंग्स आसो सब्जेक्ट वायज आसो कशें आशिल्लें? ह्या अटेम्प्ट पळय कसं म्हळ्यार आतां युजली टायम टेबल करतना कसं आशिल्लें म्हळ्यार कसं करता म्हळ्यार तांणी वाजोवच्याक ह्या टायमान अलॉट करतात. बट मिगल कशें आशिल्लें म्हळ्यार मिगल मात कसं आशिल्लें CA म्हळ्यार फूल वाजोवका इडी दिवस वाजोवका. सो हांव कसं केलें म्हळ्यार मिगल टायम टेबलांत हांव वाजोवच सोड विंगड कसं पुरो एक्टिविटीज आसा ताका टायम अलॉट केला. सो व्हरलें कसं व्हरला तें पुरो वाजोवच्याक दवरला. सो तशें जावन न्हिदोवच्याक 6 hours सो जेवणाक 1 hour तशें पुरो दवर न्हू. एट दी एंड म्हाका वाजोवच्याक 13 hours मेळ्ळा. सो 13 hours ते हांव एटलिस्ट एक 10-11 hours मिगेल फूल इफेक्टीव जावन प्रोडक्टीव आसका. आनी व्हरलें 2 hour एक बफरशी म्हळ्यार खंयच्या मिगेल डे टार्गेट अचीव जायन जाल्यार ते कवर करत न्हू. सो व्हरलें 2 hours तशें दवरला. सो मिगेल स्टडी hours अरावंड 13 hours आशिल्ला. सो तशें मिगेल डे टू डे आशिल्ला रुटीन म्हण येता. आनी वय हांव ट्रॅक दवरता आशिल्लो म्हळ्यार आज कसो वाजिलो कितले घंटे वाजिलो. सो आज हांव लेट्स से 9 hours वाजिलो कसकीक जावन विंगड एक्टिविटीज एंगेज जावन की 9 hours प्रोडक्टीव आशिल्लो. हांव प्रोडक्टीव hours मात ट्रॅक दवरता आशिल्लो. सो वाजिलो म्हळ्यार पुरो वाजिलो म्हण न्ही. सो आज 9 hours वाजिल्यार नेक्स्ट हांव येदे पुणी चड वाजूका. सो ते डेली जाता लास्टाक 13 hours 14 hours रीच जालेलो आसा. तुम्ही म्हणचे म्हळ्यार एक स्टडी टायम म्हळ्यार एक ट्रॅक करचें मस्त इम्पॉर्टंट आमगेले एक स्टडीजान तो. तशीच तुमगेली सेकंड अटेम्प्ट म्हणून तुम्ही सांगले. सो तुमगेल कसं मिस्टेक फर्स्ट अटेम्प्टांत केल्लें तुमी त्या सेकंड अटेम्प्टांत अवॉइड केलें सो दॅट तुमकां पास जावचें सुलभ जालें न्ही म्हणून येता. वय लास्ट अटेम्प्ट कसं जालें म्हळ्यार आमकां वय आर्टिकलशीप टायमार म्हाका सिनियर्सान मस्त सिनियर्सान म्हणलेलें की तूं स्टार्ट कर वगी स्टार्ट कर क्लासेस की कसं पुरोवचें आसल्यार आर्टिकलशीप ऑफिस जातना मुक्सी म्हण. बट म्हाका तें जालें ना. म्हाका म्हळ्यार 5 वाजता तें पोस्टपोन केलें हांव. बट करेक्ट वाजो स्टार्ट केलें ना एक्चुअली 5 months स्टडी हॉलिडेसान तूं म्हळ्यार स्क्रॅच देखून म्हण येता. सो तन्न मिगेल कसं आशिल्लें 5 months तूं 1.5 months एक ग्रुपार डिवायड केला. सो ते 3 months जाले. मागीर व्हरलें रिविजन मॉक टेस्ट तशें पुरो केला. बट तशें कसं एक मॅनेज कर न्हू येदे वायट सकल जावन न्हू लास्टाक म्हाका रिविजना परत टायम पावला. बट तितलें इफेक्टीव नाशिल्ला म्हळ्यार अर्जंट टायप. आनी मॉक टेस्ट पुरो हांव बरें नाशिल्ला. सो जाल्यार मिगेल एग्जामाक कसं जालें म्हळ्यार एक्चुअली म्हाका बरोच पुरो लायक केला हांव मार्क्सय लायक केला. बट मिगेल वीक अशें म्हळ्यार हांव मस्त अटेम्प्ट करूं जाय मार्क्स. सो म्हणटात न्हू लायक मस्त अटेम्प्ट केल्यार लायक मार्क्स मेळचे चान्स आसा म्हणून. बट मिगेल फुल 100 पुरो रीच जायना. हांव अरावंड 60 तितले अटेम्प्ट केला. बट जाल्यार म्हाका ते बरें लायक जावन क्लियर म्हळ्यार एग्रिगेटाक म्हाका प्रॉब्लेम जाला. सो हांव ह्या वर्स मिगेल प्रिपरेशन कशें चेंज केलें म्हळ्यार हांव म्हळ्यार पुरा ह्या फाटी आमकां 6 papers आशिल्ले. पुरा 6 papers हांव एकड इन अ डे.
सो 5 पेपर्स म्हणत म्हळ्यार ते एक इंटिग्रेटेड म्हणून सो 5 पेपर्स हांव इन अ डे पुरा कवर करता आशिल्लो. सो डे 1 दोकून डे एंड ते म्हळ्यार एक्झाम स्टार्ट जावचे 3 days पूड ते हांव पुरा 5 सब्जेक्ट वजीत आशिल्लो. सो लास्टाक म्हाका ते 1.5 days म्हणटात न्हू तेन्ना म्हाका कशें आशिल्लें म्हळ्यार हांव ह्या सब्जेक्ट हांव पयर वाज सो टचर आशिल्लो. सो ते एक फ्रेंडलीनेस आशिल्ली बुका आवट सो पयर हांव वाजिला सो जत्ता म्हणून तशी. सो आय कुड रिकॉल वॉट एवर आय स्टडी. सो तुम्ही म्हणच म्हळ्यार पुरा सब्जेक्टाक इक्वल इम्पॉर्टन्स दिला कंटिन्यूअस वाजोवका टचर. एक स्ट्रेस मॅनेजमेंट म्हणून म्हणटाची सीए म्हळ्यार ऑब्वियसली पुरा जनाके स्ट्रेस आसताची. सो तुम्ही स्ट्रेस कशी मॅनेज करता आशिल्लेची मे बी तुमगे स्टडी हॉलिडे टायमार ऑर तुम्ही एक्झाम प्रिपरेशन करताना स्ट्रेस म्हळ्यार कसं म्हणत म्हळ्यार वय ಕೆಲವು पटी कसं म्हळ्यार आम्ही वज्जूच वाजितात फुल 100% एफर्ट्स दोन इडी दिवस फुल 13 hours पुरा वाजितात जाल्यार एक सेल्फ डाऊट म्हणून तशें पुरा येता आणि अनेक इतलो सिलेबस पेंडिंग आसा तशें पुरा दिसता. सो त्या सिच्युएशनार कसं तशें म्हळ्यार ते ट्रॅक दवरले निमित्त कितलो पेंडिंग तसं दिसता आशिल्लो. आणि कसं म्हळ्यार 100 एटलिस्ट मिगल मात कसं आशिल्लें 100% सिलेबस ते जायना वजूचाक. सो एटलिस्ट हांव 70-80% म्हळ्यार चड वेटेज अशें म्हणटात न्हू सो तशें हांव कवर करता आशिल्लो. सो ते स्ट्रेस म्हळ्यार कशें रिकवर म्हळ्यार म्हाका ते एक मिगल मोटिवेशन म्हळ्यार सांगलें ते ಕೆಲವು सिच्युएशन्स पुरो उडकास काणू हो म्हळ्यार म्हाका सेल्फ डाऊट जाल्यार हो ह्या सिच्युएशन म्हाका जावका म्हाका एक अचिवमेंट करून सन्मान घेवका. सो त्या पर एक तन मोटिवेशन येवन ते स्ट्रेस वता आशिल्लो म्हण वज्जूचाक कांय प्रॉब्लेम जायना म्हाका मागीर. म्हळ्यार अल्टिमेटली आम्ही सीए जावका म्हळ्यार एक गोला बघ आलोचन करता केला तशी बट स्ट्रेस ऑटोमॅटिकली उणी जाता. करेक्ट. सो तुम्ही ह्या पटी बरयलेल्या न्यू सिलेबसांतू मोस्टली ह्या एक क्वेश्चन पुरा जनाल माइंडांत आसा फुडली पटी म्हळ्यार तुमगेले फेल जालेले अटेम्प्ट तुम्ही ओल्ड सिलेबस ओल्ड स्किमांत मे बी आशिल्लीची. सो अशी मस्त ऑडियन्स आसाची तांणी मे बी ओल्डांत वाजून प्रिपेर करून ह्या पटी तांकां क्लियर करू आय मीन लास्ट टाइम तांकां क्लियर करू जायनी तांणी आतां रक्त आसाची. सो तांकां तुम्ही कसं म्हणत कसं डिफरन्स आसा ऑर कशी तांणी बेटर प्रिपेर करूं येता. सब्जेक्ट वाईज म्हळ्यार फुडली पेपर कसं आशिल्लो म्हळ्यार फुल 8 पेपर्स डिस्क्रिप्टिव्ह आशिल्ले म्हळ्यार मध्ये केलो एमसीक्यू आशिल्ले म्हळ्यार फुल 8 सब्जेक्ट सम वाजूक आशिल्ले फुल डीप वचूंक आशिल्ली. ह्या पटी तांणी कसं केला म्हळ्यार न्यू स्किमांत 2 पेपर ऑनलायन मॉड्यूल म्हणून केला म्हळ्यार ते एमसीक्यूज म्हणून ते आमी पुरो एक्झाम जाता तरी बरोवत आमकां तशें आशिल्लें. मुखारसून मोस्टली तांणी फायनल रेजिस्ट्रेशन जावचे फुडें मोस्टली ते बरोवन जावका. बट कसं म्हळ्यार प्रिपरेशन ते 2 सब्जेक्ट पेपर म्हळ्यार तांकां तितलो डीप वचका म्हूण ना बट डीप गेल्यार लायक बट ते टाइम कन्स्ट्रेंट बिकॉज तांकां वरलेले 6 सब्जेक्ट कवर करता. सो तितलो डीप वचप जायना तांकां. सो जाल्यार ते डीप गेल्यार तांकां मुखारसून लायक बिकॉज तांकां सब्जेक्ट नॉलेज येता. बट इफ दे डोंट हॅव टायम देन हांव सांगेत की एटलिस्ट आतां केलो लेक्चर्स तांगेले अशी समरी बुक्स येता सो त्या वाजून तांगेले ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट कवर जाल्यार तांणी हें टॅकल करता म्हणत हांव. सो दॅट्स अ डिफरन्स. सो कोणे वरी करका म्हूण ना तांणी मे बी ओल्ड स्किमांत फेल जावन आनी न्यू अंत बरोवका म्हूण जाल्यार तांणी वरी करका म्हूण ना. करेक्ट. सो नेक्स्ट इज तुमगेले हे 1.5 days आमकां पुरा जेन्ना गोत्त आसा आमगेले एक एक्झाम तकून आनी एक एक्झामाक एक 1.5 दिसा गॅप मेळटा. सो आमी इतले 6 months की वॉट एवर आमी वाजिल्लेले हे 1.5 दिसांत कवर करूं तुमी कसो स्ट्रॅटजी यूज केला कशें केलें. 1.5 days एक्चुअली डिफिकल्ट. सो हांव कसं लेक्ची म्हळ्यार तांची मिगल स्ट्रॅटेजी हांव सांगिल्ले प्रकार म्हळ्यार पुरो सब्जेक्ट हांव एट अ टायम म्हळ्यार दिवसाक पुरो 5 सब्जेक्ट वाजीत आशिल्ले निमित्त म्हळ्यार टचर आशिल्ले सब्जेक्ट. सो ते 1.5 days म्हाका कसं डिफरंट दिसनी बट सब्जेक्ट्स कवर करूं जायना. आणि एक्झाम टायमार एक्झाम बरयतना तू 1.5 days कसं वाजिला की तू त्यांची रिकॉल करत पुढे वाजिला तू स्ट्रॉंग असल्यार वय करत. बट आता लेट्स से आता एक्झाम्पल 2 क्वेश्चन येता एक तू पुढे वाजिला एक 1.5 days वाजिला तू पुढे वाजिला तुका तू स्ट्रॉंग आसचे पुरो बट तू अटेम्प्ट करचे आता 1.5 बिकॉज तू फुल दिवस वाजून असता अँड यू विल बी कॉन्फिडंट ऑन दॅट. सो तशी आणि 1.5 days कशी वाजवेत म्हळ्यार तुम्ही एक समरी म्हळ्यार तुमगेले एक हँड रिटन नोट्स करता और हांव ಕೆಲವು सब्जेक्ट मॅरेथॉन प्रिफर केला तांणी फुल दिवस होल सिलेबस कवर करून एक मॅरेथॉन करता ती त्यावे तुमकां अडना जाल्यार त्यावे प्रिफर करता. सो हांव आयडीटीक एक्चुअली प्रिफर केलेले म्हाका ते लायक लागले वरले सब्जेक्ट पुरो जाल्यार तितले म्हळ्यार वेटेज प्रकार कवर केला 1.5 days. सो तुम्ही म्हणचे म्हळ्यार जाल्यार तितलो आमी समरी नोट्स आनी करून दवरले सुरवेकची तशीच असल केला व्हिडिओज वेरेन तांणी एक समरी पुरा चॅप्टर्स कवर करताची त्या पळयल्यार 1.5 days आमी बेटर यूज करूं येता म्हणून.
तशीची. सो नेक्स्ट निमगू जलरी RTP MTP लायक मॉक टेस्ट आनी असल पुरा सुमार एग्जाम्स जेव्हा क्वेश्चन पेपर्स जेव्हा आमकां अवेलेबल आसा, सो तुम्ही त्या अटेम्प्ट केला की ते कितली इम्पॉर्टंट तुमगेल प्रकार? वय एक्चुअली इम्पॉर्टंट जाता बिकॉज आमी बरोवन म्हळ्यार फस्टाक आमी मेन एग्जाम बरोवचे पयशी हे MTP परत बरयल्यार म्हळ्यार करेक्ट एक एग्जाम एनविरॉन्मेंट घरान तूं बसल्यार बरें त्या एग्जाम एनविरॉन्मेंट दवरून 3 hours करेक्ट बसून बरयल्यार आमी म्हळ्यार मागीर आमी सेल्फ इवॅल्युएट करता म्हळ्यार आमी खंयची पोझिशन आसाची ते करता. बट केलो जन ते बरयनाचे म्हळ्यार तांगेले वाजून जायनी म्हणून तांगेले मनांत आसता. सो तशें तांणी बरोवचे वचनाचे बिकॉज मुगेले वाजून जायना आनी मॉक टेस्ट बरोवन कसं प्रयोजन ना म्हणून. बट म्हाका एक्चुअली ह्या अटेम्प्ट कशें दिसेल म्हळ्यार मुगेले वाजून म्हळ्यार ते जायना CA कोर्स कशें म्हळ्यार तूं प्रिवियस डे वरें वाजून जायना तितलें आसता. सो म्हाका हांव जाल्यार हें हट्टार बसयलें की मॉक टेस्ट ह्या फावटी बरोवका म्हणून. सो हांव बरयला बट केलो मिस्टेक्स जाला बेसिक्स मिस्टेक जाला बट थंय हांव कसं शिकलो म्हळ्यार ते मिस्टेक जाल्यार आमी इवॅल्युएट करतना ते आमकां करेक्ट उडगास आसता. सो आनी ते मिस्टेक्स जायना. सो ते एक एडवांटेज म्हण येता. सो सेल्फ इवॅल्युएशन जाता आनी आमी खंय आसता ती हे खंयचे पुरा मिस्टेक्स अवॉइड करूं येता म्हूण आमकां कळटा. आमी मॉक टेस्टांनी बरयल्यार एक एग्जाम एनविरॉन्मेंट फस्टाक जावन आसता. सो आमकां ते मे बी स्ट्रेस हँडल करूंक बेटर वेन तो अप्रोच करूं येता आमी. येस तशीच हें स्पॉम म्हूण एक एग्जाम आतां न्यू सिलेबसान तो लायक तुमगेले एग्जाम जाता तरी आयकल सो ताजे बगे कशें प्रिपेर करूं येता कसं एक आयडिया ताजे बगे एक दिवचे जाल्यार? प्रिपेर म्हळ्यार हांव कशें केलें म्हाका नोव्हेंबर आतां डिटेल्ड वाजिला निमित्त म्हाका मॅनेज करूं जाल्लें बिकॉज लॉ आनी ते कॉस्टिंग 2 सब्जेक्ट. सो हांव ते फूल डीप वाजिल्लो लॉक हांव एक्चुअली क्लास घेतिल्लो. सो म्हाका लायक जालें लॉ. सो ते करेक्ट प्रिपेर जाल्ले निमित्त म्हळ्यार नोव्हेंबर करेक्ट डीप वाजिल्ले निमित्त हांव मॅनेज करूं जालें. बट आतां कोणाल हे फर्स्ट अटेम्प्ट आसता की तांकां हांव कसं म्हणत म्हळ्यार आतां कोणाल समरी बुक्स की घेवन बट बिकॉज तांणी डीप वाजयचा तांकां टायम पावयच ना. सो तांणी एक कोणाले समरी बुक्स की त्या मेळटात त्या प्रिंट काडचे की त्या वाजून तांणी करत. सो हे ऑनलायन मॉड्यूल जाले निमती जाल्यार तितली समरी रेफर केलें तितलें एग्जाम बरोवच्याक बेटर जाता म्हणून. ओके सो आमी आतां स्टडी बगे पुरा उलयलेची एग्जामा फुडें कशें प्रिपेर करचें म्हणून. मागीर एक मेन क्वेश्चन पुरा CA बरयतले एग्जाम बरयतले अशें म्हळ्यार एग्जाम दिवसो. सो एग्जाम डे मे बी त्या 15 minutes आसो क्वेश्चन चुजींग आसो जस्ट बिफोर एंटरींग आमगेल्या एग्जाम हॉला एंटर जावचे पयशे फुडें स्ट्रेस लेवल हँडलिंग. सो ताजी बगे एग्जाम टायमा बगे तुमी कसं म्हणटाची? टायम वय तर 3 hours फुल क्रुशियल आनी ताजे काही क्रुशियल 15 minutes म्हळ्यार आमी कसत म्हळ्यार आतां आमी रॉंग क्वेश्चन चूज करून आमी बरयल्यार फर्स्ट क्वेश्चन आमी रॉंग चॉयस केल्यार आमी खंय स्टक जाल्यार आमकां फुल तन्नाची फुल गेल्ली म्हूण तशें दिसता. सो ते 15 minutes कशी यूज करता म्हणत म्हळ्यार आतां केलो जन म्हणटा ती फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज डिफिकल्ट आसता एवरी सब्जेक्ट. सो मिगल कशी स्ट्रॅटेजी आशिल्ली म्हळ्यार फर्स्टाक हांव लास्ट पेज पळयता आशिल्लो क्वेश्चन पेपर. सो 6th क्वेश्चन थंय पळयतना थंय देखून स्टार्ट करता आशिल्लो. सो थंय देखून हांव फुल बॅकवर्ड 6, 5, 4 तशें येवन मिगल हांव खंयची कॉन्सेप्ट स्ट्रॉंग आसा ते टिक घालो. सो हांव नंबरिंग करता आशिल्लो फर्स्ट क्वेश्चन खंयची अटेम्प्ट करता तशी सेकंड तशी ऑर्डर. बिकॉज तें म्हणटात की एग्जाम आमी पेपर इम्प्रेशन हाडूंक फर्स्टाक आमगेले लायक आसल्यार आमगेले परफॉर्मन्स लायक आसल्यार मागीर मागीर लायक मार्क्स मेळचे चान्स आसा इवन दो आमी लायक बरयन जाल्यार. सो तशें म्हणलें करून हांव फर्स्टाक स्टार्टींग कशें करता आशिल्लें म्हळ्यार लायक गोत आशिल्लें फर्स्ट चूज करून फर्स्ट एग्जाम टायमार तांचे बरयलो. सो 15 minutes आमी सुरवेक क्रुशियल आमी सुरवेक डिसायड करूं का खंयची अटेम्प्ट करताची खंयची ऑर्डरार अटेम्प्ट करताची म्हणून. सो दॅट आमी बेस्ट वे ऑफ प्रेझेंटेशन आमगेले पेपरान दिवं येता म्हणून. इम्पॅक्ट जाता. तशी तुमकां आमी तुमगेले हाजे प्रकार तुमी फ्लूट आनी तबला प्लेयर वरेना. सो तुमी तुमगेले स्टडी लिवान तो ऑर एल्स मे बी CA कोर्सान तो कितली इम्पॉर्टन्स दिला ताका? वय केलो पाटी म्हळ्यार वाजून इडी दिवस वाजून बोर जाल्यार तेन्ना सांजे आमी भजन करोस घरान तो. सो हांव आतां आक्कान जेवा ऑर आम्मान जेवा भजन करतना हांव तबला वाजयत आशिल्लो. आनी केलो पाटी फ्लूट म्हण जातना मदें मदें म्हण फुल माती फुल वायट जालें तेन्ना एक फ्लूट दवरून मिगेल इतले एक 15 to अर्द घंटो बसता आशिल्लो. कसले पूण मिगेल इतले वाजयत आशिल्लो आय मीन फ्लूट यूट्यूब पळोवन की तशें कसके शिकता आशिल्लो. सो ताका टायम दिला हांव. सो तुमगेले प्रकार असल कसं एक एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी असल्यारी वरेन ऑर एल्स तुमकां एक स्ट्रेस बस्टर जाता वरेन तें. सो तांगेले हाजे प्रकार तांणी डेफिनेटली टाइम दिवं येता. आतां कोणाक म्हळ्यार तसल कसले हॉबीज ना जाल्यार ताणें एटलिस्ट मेडिटेट करता. सो तें एक स्ट्रेस बस्टर म्हण येता. वय आतां एक तुमी एक लास्ट एक फायनल मेसेज म्हळ्यार मस्त जन ह्या व्हिडिओ पळयता आशिल्ले
मे बी आनी एग्जाम बरोवक ऑर एल्स तांणी एग्जाम बरयला वापस अटेम्प्ट करूंक बाकी आसा तांकां तुमी एक मेसेज कसो दिताची? वय मेन थिंग सेल्फ डाउट और आता आमगे फ्रेंड्स पूरा प्लेस जातना इंजिनियरिंग फ्रेंड्स की और तांणी गमत करतना ते एक डिस्ट्रॅक्शन म्हणत और आमकां बेजार दिसता यो हांव हांतीता आयलो ह्या कोर्सीता चूज केलेलो हांव इंजिनियरिंग करीत अशें तशें दिसता म्हाकाय दिसला बट ते एक म्हळ्यार आमगेल तेन्ना एक सेल्फ मोटिवेशन म्हणून आसता म्हळ्यार हें खरका तीची आमी हांव सांगेल त्या म्हळ्यार आनमाल दोळे एक हें उद्दा हाडक म्हळ्यार खुशयेचे दोळे उदळ आनंद बाश्प हाडका ते एक पुरो मना आहा न्हू तशें आमी सेल्फ मोटिवेटेड जावन आसता वय तुम्ही ह्या कोर्सा जर्नीन तू कोणाक एक थँक्स और एक मेसेज दिवका जाल्यार तुमी आतां सांगेत म्हूण सांगता. वय फर्स्ट ऑफ ऑल मिगेल पेरेंट्साक आनी मिगेल अक्काक मस्त थँक्स बिकॉज तांणी थ्रू आउट माय CA जर्नी म्हाका सपोर्ट केलेलो आसा मेंटली सपोर्ट केलेलो आसा आनी तांकां एक्चुअली हें जर्नी कशें अशें म्हळ्यार मिगेल एकल्या जर्नी न्ही बिकॉज तांगेले जर्नी बिकॉज तांणी म्हाका सपोर्ट दिवचा की तांणी एक हो कितलो वाजिता आमकां भायर वता तशें तशें परत जाता आशिल्लें सो तांणी मिगेलो स्ट्रगल केलेलो आसा तांकां मस्त धन्यवाद सांगता. नेक्स्ट मिगेल केलो मेंटर्स और गुरुवर्यांक स्पेसिफिकली मिगेल आर्टिकलशीप फर्माचे प्रिंसिपल आनंद पै आनी अमुजे वेंकटेश नायक तांकांय मस्त सपोर्ट केल्ल्याक मस्त थँक्स तांगेले आशिर्वादाक मस्त धन्यवाद. नेक्स्ट मिगेल कोचिंग सेंटर जावन अशें त्रिशा क्लासेस तांकांय हांव हृदयपूर्वक जावन धन्यवाद सांगूंक पावता. आनी मिगेल पुरो फ्रेंड्स आतां केलो मिगेल फ्रेंड्स कशें आशिल्ले म्हळ्यार तांणी CA जाय जाल्यार तांणी CA नरेश K कामत म्हणून तांगेले कॉन्टॅक्ट सेव करून आशिल्ले सो त्या पुरो एक लायक एक मोटिवेशन दिता आशिल्लें या ओके हें बदल करून दाखोवका म्हणून सो त्या पुरो सपोर्ट दिलेल्यांक मिगेल फुल सपोर्ट एनकरेजमेंट पुरो दिलेल्यांक मिगेल फ्रेंड्स कलिग्स सिनियर्स जुनियर्स पुरो जनांक मस्त थँक्स सांगू इच पावता. आनी हें एक थँक्स गिवींग और आमगेले एक्सपिरियन्स शेअर करून मुखारच्या स्टुडंट्सांक पुरो गायडन्स दिवच्याक एक प्लॅटफॉर्म दिलेलो ह्या विश्व कोंकणी केंद्राक आनी तांगेले फुल इडी टिमाक मस्त धन्यवाद सांगूक इच पावता. ह्या आज कार्यक्रमान तू येवन आमगेलो तुमगेले एक एक्सपिरियन्स तुमगेले एक जर्नी शेअर करून तुमी आज मस्त जनाक मोटिवेशन केला सो हांगा आमगेले स्टुडिओक येवन आमगेलो संभाषण केलेल्याक तुमकां आमगेले वाहिनी तर्फेन हांव धन्यवाद समर्पण करता. तशीची आमगेल्या समस्त वीक्षक वर्यांक धन्यवाद. हे व्हिडिओ जल्द लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब कराची जल्द मस्त जनाक रीच जावन मस्त जना मोटिवेशन जावन मस्त जनान CA जावन अशीच तांणी समेत हांगा येवन इंटरव्यू दिवचे म्हणके जावका म्हूण हांव इच्छा पावता. धन्यवाद.